तारखेची आमची केस असते हियरिंग असते बिफोर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार. ती हियरिंग जाली. ते हियरिंगान रिस्पॉन्डंट जे आसात आमचे तांच्यांनी टायम मागलो की परत तांकां शोकॉज नोटीस मेळोंक ना. त्या खातीर ताणें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक टायम दिल्लो आसा फाल्यां सुद्दां आनी स्टे जी स्टेटस कोड दिल्लो तो फाल्यां सुद्दां एक्सटेंड केल्लो आसा. सायमल्टेनियसली तेन्ना जर ताणें तेन्ना अशें म्हटलें की आपल्याक शोकॉज नोटीस ही हायकोर्टान इशू कर म्हटलें तेणें रिसीव केल्या काय ना ती. तेन्ना ताणें ऑफिसान चॅक केलें. ऑफिसान चॅक केल्यार पयलीं तांकां शोकॉज नोटीस 29 तारखेक शोकॉज नोटीस इशू केल्ली, 28 तारखेक इशू केल्ली आनी 30 तारखेक तांकां शोकॉज नोटीस रिसीव जाल्या. ते रिसीव जाले आसतना एवरी टायम येता आनी कोर्टाक सांगता की आपल्याक शोकॉज नोटीस रिसीव जाता. ही त्यांची ऑफिसाची सिग्नेचर आसा ऑफिस स्टाफाची. हे डिले केस काय ना, हे भिल्यार की हे टोटल एक्सपोज जातले आनी हेंचे कडेन मॅरिटाचेर कसलीच केस ना आनी खंयचो डॉक्युमेंट ना म्हणून हे टायम अशी तारीख फुडली तारीख दीत रावता. स्टेटस को मेंटेन केल्लो आसा न्ही. पूण अशीच फुडली तारीख दीत रावता. ताका टायम दिल्लो आसा, हायकोर्टान टायम दिल्लो आसा. विदीन 2 वीक्स ताणें डिस्पोज करपाक जाय. तेजे सगळ्याचो टोटल स्टेटस को मेंटेन केला. इलेक्शनाक ते इलिगल ते इलेक्शन आनी तेजे काय रिकॉर्ड घेवंक ना. ऑन रिकॉर्ड काय घेवंक ना. कशें आसा ताणें काय दिवपूच ना न्ही कितें कशें आसा ना, जे इलेक्शन पळय कंडक्ट केला 2024 ते 2029 जे एमेंडमेंटा प्रमाणे ताणें 5 years केला. वेरेज ओरिजिनल बायलॉज कितें सांगता की ओनली 3 years. सो 24, 25, 26 घेवंक जाय आशिल्लें. येस 27 पर्यंत. सो ताणें तें त्या हेज्या ओरिजिनल बायलॉज प्रमाणे घेवं ना. जे अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा पळय, जे आमी चॅलेंज केल्ले आसा पळय त्याच हेजे प्रमाणे ताणें केला. जेन्ना ऑर्डर जर आतां फुडें आतां फाल्यां जातली ऑर्डर जातली, त्या ऑर्डरी प्रमाणे जर हे जाय जाल्यार सगळे भायर पडटले एमेंडमेंटा प्रमाणे. जर एमेंडमेंट भायर पडले सगळे भायर पडटा, इलेक्शन सुद्दां भायर पडटा. सो तो जो पळय कितें करूंक सोदता, आपल्या हार घालूंक सोदता, ते सगळे ताजे कांयच अर्थ ना. Whatever you say is correct, okay. But आमी कितें म्हणटा तें लिगली म्हणटा. Administrator and देखून कोणें question करप बाबा how this election was conducted. That is the question we are arguing now. It is matter sub judice. Let us argue before the pending before the adjudication. So argument will also take place tomorrow. Yes, definitely. Because see one thing, we wanted something on in hand, in writing, that whether you have been served or not. Every time he is coming and making a statement that I have not been served. Now this is the record, official record. We have taken a certified copy. That notice has been duly issued. We have received as a complainant. So also he has received. Yet he is coming and making a statement with the court, district registrar, that I have not received the show. I return केला. हे आता मेळा म्हाका पळय, ही आता कॉपी मेळ्ळी पळय. आत्ता अप्लाय केला सर्टिफायड कॉपी घेतल्या हांवें आनी पोस्टल रिसिप्ट घेतल्या. तांकां 2 कडेन सर्व जाल्या. एक पोस्टान जाल्या आनी हँड डिलिव्हरी दिल्या तांकां. सर कितले फावट तेंच्यांनी सांगलें की नोटीस मेळोंक ना म्हणून? हे आता दुसऱ्या फावटी. हे दुसरे फावट. आयज पार्टी आयिल्ली, पार्टी एडवोकेट आयिल्लो तेंचो. एडवोकेट आयिल्लो. एडवोकेटाच्या हातीन नोटीस दिल्या आयज. आयज तांकां सांगला हे चॅक करता म्हणून. सो आतां चॅक केल्या. हय सर्व जाल्या न्ही, ऑलरेडी जाल्या. ताका दाखयल्या ही कॉपी दिल्या. ओके, हो एक पॉयंट आसा युक्तिवादाचो. ओके, तो जावना जाला म्हणटलो हो युक्तिवादाचो पॉयंट आसा. पूण जावना म्हणटना बाबा आयज हो घे जावना जाल्यार ही आनी फाल्यां तुमी प्रेझेंट रावपाक जाय. तूं देना कित्याक ऑलरेडी सर्व जाल्लो आसा न्ही तो. सर्व जाल्ल्या तर परत सर्व कित्याक करपाक जाय. म्हणजे यू आर एक्नॉलेजिंग दॅट. सो हे कंटेम्प जावपाक शकता. इट अमाउंट्स कंटेम्प्ट. एक्शन कितें आसा पळय ते घेतलो तो. But where you collected this order from? कितें The order तुम्ही खंयसान collected? ही आयज आतां सर्टिफायड कॉपी अप्लाय केल्या आमी. जेन्ना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रान ड्युरिंग कोर्स ऑफ आर्ग्युमेंट हियरिंग चॅक केलें रिकॉर्डान की रिकॉर्डान हे सर्व जाल्लें आसा म्हणून. तेन्ना तो प्रेझेंट नासलो, तो तुमकां सांगता असलो आनी ताका दाखयलें तो म्हणपाक आय नीड टू व्हेरीफाय दीस. आय नीड टू व्हेरीफाय दीस. अरे एवरी टायम यू आर डिस्प्युटिंग एवरीथिंग. आतां पळय ही जाली हँड डिलिव्हरी. सो ऑल्सो पोस्टल रिसिप्ट जो आसा बाय रजिस्ट्रेड एडी धाडिल्ली आसा ती सर्टिफायड कॉपी लायता आमी. You need to verify what administrator said. डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार you may verify it. You may verify, but our record shows that it has been served. ओके, फाल्यां परत आर्ग्युमेंट आहा. फाल्यां आर्ग्युमेंट आसा. कितल्यांक टायम दिलेला? 4:30. So you expect final order tomorrow at least? We expect at least hearing the arguments and he has to pass the order within 2 weeks. So I dispose the matter or 2 weeks. आयज कांयच आर्ग्युमेंट जावंक ना. Status quo to be maintained. इतलेच जाले. Now one more thing. You are filing a complaint. All who have कोणाचे पळय नांव उडयल्या, भायर उडयल्या, जे कंप्युटरांतल्यान सिस्टमांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तांच्यांनी फॉर्ज केला आनी तो फॉर्ज करून तांच्यांनी रोल प्रिपेर केल्लो आनी त्या रोला प्रमाणे ताणें सगळी मिसएप्रोप्रिएशन केला पळय ते आमी फॉर्जरी आनी हे मिसएप्रोप्रिएशन चिटींग सगळे हे कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनाक आतां दिता. जो रामदास पेडणेकर आशिल्लो जो दिवानान हे दोगूय भाव हे दोगूय जाण मेळोन जी पळय नांवां जी सगळीं उडयल्या ती आमी आतां ही पुलिसाक कंप्लेन दिता की ताणें फॉर्जरी करून ती नांवां उडोवन सगळ्यांक भायर मारून आपूण इलेक्ट जावंक म्हणून असो जंगल सो तुमी कशे उगी आहात इतले दीस तेजेर? त्याच खातीर आमी चॅलेंज केल्या न्ही. बाबा हे जावंक शकता काय म्हणून? मेन मॅटर जी आसा पळय ती अमेंडमेंट आनी इलेक्शन आनी कमिटीचेर आसा आमची. ती डिस्ट्रिक्ट कडेन मॅटर पेंडींग आसा. सो लेट हिम डिसायड फर्स्ट. हो डिसायड डिसिजनाक रावया मातशें. कळ्ळें? तुमकां दिसता रजिस्टर्ड डिले करता म्हणून? ना, एब्सोल्युटली ना. हे एवरी टायम ताणें हू हॅज सॉट द टायम इज द रिस्पॉन्डंट. तो फक्त त्या गुणायता एडवोकेट हायकोर्टाचे सांगता
मेन म्हणटा हायकोर्टान विथ कन्सेंट ही मॅटर हांगा रिमांड केल्ली. हायकोर्टान डेट फिक्स केल्ली 4 तारखेक 3:30 सुमार अपियर जावचें म्हणून शोकस नोटीस इश्यू करची. शोकस नोटीस इश्यू जाली, रिसीव जाली, तरी म्हणटा ते येवन आमकां शोकस नोटीस मेळूंक ना. ही फटींग म्हणा. जेन्ना की एक इलेक्शन जाता, आयज समज इलेक्शन जालें, 1-2 दिसांनी डिक्लेअर जावपाक ताका टायम लागता. देन ओनली यू हॅव टू अनाउन्स दीस कोण जिखल्या पळय ते. Election त्या दिसा जाता आनी उरलेले कांयच जायना. जरी अनपोज असले जाल्यार टायम आसता न्ही ताका. इलेक्शन म्हणजे व्हेरी सिंपल. इलेक्शन ही डेमोक्रेटीक सेटअप म्हणटा पळय बाय वोटींग जावपाक. अशें अनअपोज म्हणपाक तुमचे voters कितले आहा? 3,975 एज पर रजिस्टर्ड जे लिस्ट आसा पळय 3,975 एकट्याकूय वोट घालपाक मेळना. ते रजिस्टर अनअपोज पावता ते. ते लिस्ट घेवना, ते लिस्ट घेवना ताणें. 51 कॅन्डिडेट्स 51 तुका सारकें एक्झॅक्टली तुका 17 मेळटा. स्क्रुटिनी करतकीर एक कमी ना एक जास्त ना काय ना, सारकें एक्झॅक्ट तुका बाबा हो कितें ज्योतिशी रामदास लास्ट वेर्णेकर इलेक्शनाक ते कितले इतले जाणांनी वोट करता, केल्ले? कोणूच आयकना रे. ते इतले करता म्हणून आमी डिस्ट्रिक्ट कडेन आसा, आमी तेंचे कडेन भागना ना, ते आणि justice. बाकीचे जे मेंबर्स आहात 3,000 तुमचे वोटरचा मेंबर्स आहात त्यांचे कसे घेतात ते काय त्या खातीर आमी झगडटा पळय. आमी पळय एज अ लिगल आमी एडवोकेट्स म्हणटकीर आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे कितें जाता पळय इनजस्टीस ते आमी नजरेक हाडपाक जाय. आयज किंवा फाल्यां सगळे उबे रावतले ते आमी पळोवया. सगळे रिटर्न दिल्ले आसा. एक मिनिट सो